ब्रिटिश आयपीसी, सीआरपीसी, एव्हिडन्स ऍक्ट गेले, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष अधिनियम विधेयक पास, मॉब लिंचिंगाचेर फाशी, राजद्रोह ना आता देशद्रोह. व्हमा हायवे रुंदीकरणाक झाडां मेजपी अधिकाऱ्यांबरोबर थळाव्यांचे वाजले, वादाक आंदोलनाचे रूप, पुलिसेन पंच सरपंचांबरोबर आंदोलकांक उखलले, दुसरे वटेन डिमार्केशन. गोंयांत कोविडाची परिस्थिती नियंत्रणात, भिवपाची गरज ना, मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य मंत्र्याचो उलो. केंद्रीय मंत्र्याची आरोग्य मंत्र्याबरोबर बसका, गोंयांत आता मेरेन 19 JN.1 केशी. सरकार 28 DYSPची डायरेक्ट नेमणूक प्रक्रिया करता रद्द, डायरेक्ट रिक्रुटमेंटा आड आव्हान याचिकेचेर हायकोर्टाक सरकाराची जाप, एजी म्हणटा नव्या नेम अटीचेर काम चल्लां. दोट्टी नागरिकत्वाक चर्चिल आनी काँग्रेसीच्या कार्लोसाचो तेंको, चर्चिल म्हणटा पोटा पाण्याक वतल्यांची घरची वाट बंद करूं नाकात, कार्लोस मागता नागरिकत्व कायद्यांत सुधारणा. दाभाड किल्लापाल पंचायतीचो फेक स्टॅम्प वापरून हाऊस टॅक्स पावत्यो दिवपाचो प्रकार, नव्या सरपंचाचो एक्सपोजे, पंचायती कडेन ना हिशोब, बिडियोंत वचपाची तयारी. हरमला गिरकर वाड्यावेली 60 बेकायदेशीर कमर्शियल बांदकामां पुलीस सेक्युरिटीत सील करात, हायकोर्टाची उपजिल्लोधिकारी GCZMA प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक ऑर्डर.